विराय म्हाका एक सांग, हांगा जे पूल जो आसा खांडेपार पूल, त्या दोन्ही सायडीच्यान जे पिशी बांदता हेजें कारण कितें आसूं शकता? आमचे हिंदू धर्मीय हे चडशे हिंदू धर्मीयच करता. जी पार्टी फुलां आसा ती ते उदकान उडयता आनी ते प्लास्टीक काडटा आनी हांगा बांदतात. हें विद्रुपीकरण जावन आसा. सुंदर आमचें गोंय, स्वच्छ आमचें गोंय म्हणटा आनी प्लास्टीक मुक्त गोवा म्हणटा. तें हेंच काय म्हाका विचारपाक जाय आमच्या सरकाराक. प्लास्टीक मुक्त गोंय म्हणटा तें हेंच काय म्हणून प्लास्टीक सगळें हांगा मारिल्लें आसा. ते हांगच्यान ट्युरिस्ट येता आमच्या गोंयान. ते तुमकां हें पळोवन कितें म्हणटले? आमचे जे ट्युरिस्ट येतात गोंयांत ते जेन्ना पळयतले हें विद्रुपीकरण जाल्यार कितें म्हणटलें करपाक जाय आशिल्लें. आमची जी पंचायत हांगा लागता, कन्सर्न पंचायत, तिणें खरें हांगा लक्ष दवरूंक जाय आशिल्लें. आनी मेन म्हटल्यार ह्या दोनी सायडीन CCTV जाय. ह्या दोनी सायडीन CCTV जाय तेन्ना ताजेर कितें तरी निर्बंध जातलो. ना जाल्यार हें अशेंच चालू उरतलें. म्हाका एकूच सूचना आसा आमच्या हिंदू भावांक, जे तुमची पार्टी फुलां आसता ते घरा कडेन एक खड्डो खणा आनी तातूंत भितर घालून दवरा. ताजेर खत तयार जाता. इंस्टेड ऑफ थ्रोईंग इट इन द वॉटर, तुमी वॉटर पोल्युशन करता हांगा. वॉटर बॉडीज तुमी हें करता हांगा, पोल्युशन करता. उदक हें सगळें पॉल्युटेड जाता. पूर हाडटा हांगा खाली करता आनी हांगा हाडून पिशे बांदता सगळो भायलो लोक. थंय हाडून थंय हे सोडटा, वस्ती सोडटा थंय हेचेर. सगळो पिशे कचरो थोडे जावन कचरो थंय, खूब आहा कचरो थंय. कित्याक लागून बांदता हे पिशव्यो अश्यो? म्हाका खबर ना कित्याक बांदता त्यो. पण तुका कितें दिसता आतां म्हाका त्या बरें दिसना. आतां कोणी काडची अशी डिमांड आसा तुमचो? काडचें म्हणल्यार हांव केन्ना केन्ना काडटा, भायरूच मारता हांव. तूं काडटा? हय, केन्ना जळयता हांव त्यो. म्हाका बरी दिसता ती. तुजें नांव कितें? सुरेन. ओके, पूण कोणी अशें बांदपाक कारण कितें बीन? ते अर्दे लोक कितें बांदता आनी हें करता, कचरो सगळो उडयता. हांगा हांगाच धरता बांदून. मागीर पिशवी वयत न्हू व्हरता बीन ते काय कशें? काय व्हरना, तो बांदता आनी वयता. कोण भायले हाडटा कचरो हाडून दवरिता ते? हय, कचरो सगळो उडयता, पिशे हांगा बांदता. अशें करता. आनी पुलार सगळे बरें दिसना, विद्रुपीकरण दिसता. हय, सगळें बरी दिसता हांगा. आमी खांडेपार ब्रिजार आसा, ज्या जाग्यार हांगा सकयल न्हंय आसा आनी वयर ब्रिज आसा. खांडेपार नदी सकयल व्हांवता, पूण हांगा जे वयल्यान जे रस्त्यान हायवे म्हणून जे लोक येता आनी ते पिशवी काडटा आनी शेवडून मारता. आनी दुसरें म्हणल्यार हांगा जी तेणी फुलां जी देवाची कितें करून जे घरांतल्यान कचरो कितें हाडलेलो आसता आनी देवाची फुलां, देवाक घातलेली फुलां, दुसरे दिसाची ती फुलां हांगा हाडटा आनी उदकान उडयता फुलां आनी हांगा पिशवी बांदता वयता. पिशवी थोडे वयतना व्हरता आनी थोडी पिशवी तश्योच आसता. पूण हे जे आसा हांगा एवढेन हांगा राष्ट्रीय महामार्ग जाल्ल्या कारणान ट्युरिस्ट येता वयता आनी हे जे दोनूय पुलाच्या सायडीन जे हांगा ते बांदून दवरिता पिशव्यो, ते पळोवपाक गेले विद्रुपीकरण पुलार जाता काय कितें अशें दिसता. ह्या संदर्भात कितले फावटी जे लोकल लोक आसा तेंच्यांनी पंचायती कडेन सुद्दां तक्रार केल्ली, पूण कोण काय केलें ना. समाजसेवक जो विराज सप्रे आहा तेणी सांगलां की हांगा दोनूय सायडीन जर CCTV लायत जाल्यार हांगा कोण पुलार कितें करता तितले कॅप्चर जातले. आनी तेणी करून अशी जर न्हंय जर पोल्युटेड करता, न्हंय पोल्युटेड करता, तांकां दंड घालपाक मेळटलो अशें तेणी सांगलेलें आसा. पूण ह्या संदर्भात पंचायतीन दखल घेवपाची जावं संबंदीत अधिकारी जे कोण लागता तेणी दखल घेवपाची अत्यंत गरज आसा अशें दिसता. गोमंतक टीव्ही खातीर खांडेपारच्यान एकनाथ केडेकर.